सगळीं उबी रावन आमी गायन गावया. A307 वंदन तुका पान 20 A37 पेज 20. स्वर्गीच्या बाबा वंदन तुका सासलागी बोडू नमान करता तुझो मोगोडकू आर्गा दिता तुझो सोदायकू गोंयार आसा तुझो मोगोडकू आर्गा दिता तुझो सोदायकू गोंयार आसा देवाच्या पुता वंदन तुका मारीच्या भुरग्या आमच्या बाबा तुझो मोगोडकू उतर दिता काळजांतान तुझो फाटला करता तुझो मोगोडकू उतर दिता काळजांतान तुझो फाटला करता. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेल्ल्याक राफायल विएगस हे आमच्या भावा पासत देवान ताका आपणा सोशी आपूण वेल्यार 3 वर्सां भोगतात. सो ताचे पासत आनी ताच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. तशेंच ह्या दिसांनी आमी किरीत कुटुंबा पासत मागता कामिलो लुईस, मिनो डिसोजा, आर्कांजो डिसोजा, मिसेस लिना टेलिस, ओलिवेरो फेर्नांदीस, रातीन साल्दाना, पेद्रो कुटिनो, जॉन फेर्नांदीस, साताना फेर्नांदीस आनी मायकल वेगस. तेच भाशेन संत मिगेलाचे विणवणेर ह्या कुटुंबान देवाची बरेपणां शांती कुशालकाय फावो जावंक आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाळी इश्टांनो, क्रिस्ती मनशां कशीं आमी दर एक दिसा देवाची बरी खबर देवाचें राज परगटूंक देव आमकां उलो मारता. हें राज कशें स्थापीत जातलें काय, कशें म्हूण आमी देवाच्या राजाची परगटणी करतले काय. आयच्या शुभ वर्तमानान शांती आमच्या काळजांनी घेवन शांतीची हातयारां जावन ह्या समाजान ह्या संवसारान शांती विस्तारूंक वावरूंक जेजू आमकां उलो करता. शांतीची मनशां जावंक पयले सुवातेर आमीच आमच्याच खासगी जिवितांत शांती मागूंक जाय आनी शांतीची मनशां जावंक वावरूंक जाय. तशेंच समाजीक म्हळ्यार आमी शांती विस्तारतना ताच्या राजाची हातयारां जावन साक्षीदार जावंक आमी आज देवाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान मागून घेवया. आनी खेरीत भाशेन ह्या मिसाचे बलिदानान वांटो घेवंक तयार जाता आसतना आमच्या पातकांची ओळख घेवया आनी देवा मुखार ताची कृपा आनी ताचें बोगसणें मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पवित्रार देवा आनी तुमकां बाब भयणीनो मुसगली अनुसारून सांगता मनांची तोंडानुसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या सत्वागेर दांतांक वार सगळ्या मित्रांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन.
आज इगोर्ज माता बागयोन बार्नाबास धोरणदूत हाचें समर्पण समर्पिता केरीत भाशेन आमच्या बाबाक राफायलाक सोर्गींचें दायज मेळून घेता आसतना ताच्या गुणाचो उगडास करून ताच्या कुटुंबा पासत आमी मागणी उबारुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या भाग्यवंत बार्नाबासाक तुवें ओन भावार्थ्यांक तुज्या शुभ वर्तमानाचो दूत करून धाडलोय. उतरान आनी देखीन जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमचे तुजे उर्बेन बोर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवीन तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. धोरणदुताच्या इतिहासा वेले वाचो. अंत्योकेतीन जायतीं जाणां भावार्थ दवरून सोम्याशी परतोलीं. ही खबर जेरुसलेमाच्या पवित्र सोबेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नाबासाक अंत्योकेतीक धाडलो. थंय पावतोच देवाचें देणें ताणें पळयलें आनी तो खुशाल जालो आनी सोम्याक विस्वाशी रावंक ताणें तांकां उर्बा दिली. कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो मनीस आसलो आनी सोम्याचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती चोडली. उपरांत बार्नाबास पावलूक सोदूंक तार्सुसाक गेलो आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताणें ताका अंत्योकेतीक हाडलो. एक आख्खें वरस थंयचे पवित्र सोबेन ते जियेले आनी पुस्कोळ लोकांक तांणी शिकोवन दिली. अंत्योकेतीन शिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. अंत्योकेचे पवित्र सोबेन प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते हे: बार्नाबास, काळो म्हणलोलो सिमांव, सिरेनाचो लुसुसीस, हेरोद उपराजाच्या भुरग्यापणाचो इश्ट मानियान आनी सावलू. एका दिसा ते सर्वेस्पराक बसताले आनी उपास करताले. तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हणलें, हांव दिवंक सोदतां त्या केरीत कामा खातीर बार्नाबासाक आनी सावलूक कुशीन दवरात. तेन्ना उपास आनी मागणें करून तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. देवाचे उतोरे. देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब जावं दी. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. पुतून म्हणया. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. सर्वेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरूंक सोडवण दिली. जबाब. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. इस्रायलाचे कुलेतायेन आपलो थीर विस्वाशी मोग मोनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीट दाखोवन दिली. जबाब. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वेर गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां गावून गोडून गाव आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. किनोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळी वजंत्रां गावून सर्वेस्परा गितां गावून तुरतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची तोणतोणीत वाखाणणी कोर. जबाब. राष्ट्रा मुखार सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy. सगळ्या
देशांतल्या लोकांक शिकोवंक तांकां म्हजें शीस करात. संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. Soy sobre svorak, soy sobre svorak, soy sobre svorak, soy sobre svorak, Sobes por dumce sobe asun. Dumce sobe asun. Madia bormorin Jesu Christaचे शुभ वर्तमान. Buena tuka somya. जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें, वचून स्वर्गीचें राज लागीं पावलां. अशें परगट करात. वायटाकारांक बरी करात. मेल्ल्यांक जिवंत करात. कोडकारांक नितळ करात. देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतलां फुक्या दियात. तुमचे कडेन भांगार रुपें तांबे लेगून पोतयांत आजचें न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुती वो 2 आंगावळी ओ वाणू ओ दांडो. कित्याक वावराड्याक आपलें जेवण खाण फावो. खंयच्या एका नोगरांत वो गांवांत भितोच सोदतोच तातूंत कोण मानसुगेचो मनीस आसा तो विचारात आनीक तुमचे भायर सोरोसोर तांगेर रावात. ताच्या घरांत भितोच सोदतना ह्या घराक शांती अशें म्हणून ताका नोमान करात. आनी त्या घराक खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती ताचेर येतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. Akari tuka Krista. म्हजे बहीण मानू, आयज आमी भाग्योंत बार्नाबास ह्या धर्मदुताची परब आमी समरपता. जेजूच्या मोगान ताचें काळीज लासलें आनी हेच मोगान म्हजे बहीण मानू तो आपल्या उतरां आनी कोरन्यां वरवीं देवाच्या राजाची तो परगटणी कोत्ता आनी ते देवाचें राज बांदून हाडूंक तो वावरता. आनी हें कोत्ता तेन्ना ताका रोगोत पासून आपलें वारोवचें पडटा. हाच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयता जेजू आपल्या शिसांक पाठयता देवाच्या राजाची परगटणी करूंक वो स्वर्गीचें राज लागीं पावलां म्हूण सांगूंक. आनी 3 भाशेनी म्हजे भयण मानू ह्या देवाच्या राजाची परगटणी करूंक वो देवाचें राज लागीं पावलां हें सांगूंक तांकां तो सांगता. पयली वोस म्हजे भयण मानू जेजू म्हणटा वायटाकारांक बरी करात. मेल्ल्यांक जिवंत करात. कोडकारांक नितळ करात. देंवचार काडात. एके भाशेन कोरन्यांनी मोग दुसऱ्या सोबें दाखयात. सेवा चाकरी करात. दुसऱ्याच्या गरजांक पावात. आनी हे भाशेन देवाच्या राजाची परगटणी करात आनी देवाचें राज बांदून हाडूंक वावरात. दुसरी वोस म्हजे भयण मानू जेजू शिसांक सांगतात ते म्हणल्यार जेन्ना तुमी वेताव तेन्ना तुमचे सांगाता कांयच घेवन वचो नाकात. तुमचे कडेन भांगार रुपें तांबे लेगून पोतयांत ताचें न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुटी कांयच न्हय. कित्याक वावराड्याक आपलें जेवण खाण फावप. सो सगळे कोणाचेर पातयप? देवाचेर पातयप. गॉड प्रोविडन्स. देव दिता. देव वाडयता आनी सगळें कोत्ता तो देव कोत्ता. सो देवाचेर पातयेवन हे देवाच्या राजाची परगटणी करप आनीक देवाचें राज बांदून हाडूंक वावरप. आनी तिसरे सुवातेर म्हजे भयण मानू जेजू तांकां सांगता जेन्ना तुमी खंयच्या घरांत भितर सोदता तेन्ना त्या घरांत कितें आसूं? शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणत. शांती दिवन म्हजे भयण मानू शांतीची उतरां उलोवन अशे तरेन हे देवाच्या राजाची परगटणी करूंक आनी देवाचें राज बांदून हाडूंक वावरूंक तो तांकां आपयता. म्हजे भयण मानू हे आमी कोत्तेल्या जाल्यार कितें करची गरज आसा? हाच्या पयल्या वाचपांत भाग्योंत बार्नाबास हो मनीस कसलो आसलो तो थंयसर दिल्लें आसा. तो एक बरो
आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान बोल्लोलो मनीस आसलो. तो एक बरो पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान बोल्लोलो मनीस आसलो. आनीक ह्याच गुणां वरवीं ह्याच देण्या वरवीं तो देवाचें राज परगटूंक पावलो आनी देवाचें राज बांदून हाडूंक वावरूंक पावलो. सो आमच्या जिवितांत मजबूत मानू नदर मारता तेन्ना आमी सगलीं बरीं मनशां, आमी वायटो बी मनशां न्हय. तेन्ना आमकां सगल्यांक बरीं मनशां रुचल्यान. पूण आमच्या अस्कोतायेक लागून आमच्या पातकाक लागून आमी एक पावटी चुकता. जर आमी बरीं म्हूण आमी मानून घेवंक जाय. दुसरें पवित्र आत्म्यान तो बोल्लोलो आसलो. हें पवित्र आत्म्याचें देणें आमकांय जण एकल्याक फावो जाल्लें आसा. फक्त गरज आसा हें वळखून घेवंक आनी पवित्र आत्म्याक आमचें जिवीत चलोवंक दिवंक. आनी तिसरी वस्त म्हजे भयण मानू भावार्थान बोल्लोलो मनीस आसलो. हो भावार्थ आमकांय आसा आनी आमी दर दिसाक जिवंक आमी वावरता. सो आमचो भावार्थ आमी जिवाळ करूंक जाय. आमचो भावार्थ आमी जागोवंक जाय. आनीक भावार्थाच्यो कोरण्यो आदारून करीत भाशेन म्हजे भयण मानू आनी हें बरेंपण विस्तारून हें देवाच्या राज्याची परगटणी आमच्यान करूंक जाता. आनीक हें देवाचें राज बांदून हाडूंक वावरूंक जाता. तो रीच करपा आनी हेंच बळ आमकां जण एकल्याक मागतना आयज करीत भाशेन आमी राफायल हे आमच्या भावा पासत मागता. हें संवसारी जिवीत जियेता तेन्ना दुबाविणें देवाचें बरेंपण ताणें आपल्या जिवितांत अनुभवलें. पवित्र आत्म्याचें देणें ताकाय फाव जालें आनी भावार्थ ताका मेवलो. आनीक आपल्या लागीं घडटा ते भाशेन आपल्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान हेच देवाची राजाची ताणें परगटणी केली आनी हेच देवाचें राज आपल्या कुटुंबांत आनी समाजांत तो बांदून हाडूंक वावुरलो. मनीस कसो तो चुकला आसतलो. देवान ताची सगलीं पातकां बोगसून हें सर्गीचें राज ताका फाव करूंक मागतना दुखेस्त कुटुंबाक देवान बुजवण फाव करूंक आमी मागुया. भेटोवनेक आमी गायन गावुया. रुपया भांगर मागिनाय C30 पान 40 C30 पेज 41. रुपे भांगर मागिनाय आको संसार तुजो साहेबा. आमची काळजा तुका जाय कशें दिता तुका. आमची काळजा उबारता तुज्या मोगाक हांव नेता. 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 अशा मोगाळ बापयणी दो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पुर्विदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाकात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. बापा, आमी तुका भेटयता त्या दानाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. परदेशी लोकांक खऱ्या भावार्थाचो उजवाड दिवंक बागयोन बार्नाबासाच्या काळजान तुवें पेटयलेलो तुज्या मोगाचो उजो हे भेटोवणे वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय. आनी लागशिल्ल्या तशेंच पयशिल्ल्या लोकांक क्रिस्ती भावार्थाक पावोवंक उर्बे बरीत धर्म परगटणार आमचे मदले उपसय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बार्नाबास तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वावरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांच्या वसोकतायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ सपूर्णायेन परजोडायताय देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरोंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता Povit, 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 Tolvaraco sorbis votu, Zorgani samsar mala, Ducha voivova, Uzorgi tuga svoj svoj, बापा परस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंद्रिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशेन कोस्त मरूंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वावरतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Good for go to ya. Sumia Jesu ami ovuno kata ani ekasi tlebieta itlebavi tu voivovare so ami tuje moron porgotam Bapa जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतले आमां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केप्री तुमेचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर लिवा आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोवळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय सर्वेस्परा तुज्या चाकरा राफेलाची काकूत कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपूण वेलय जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवंत जावं पुनर्जिवंतपणाचो बोनवस धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना धर्म परगटणेचें मिसांव
आनी कार्य तें देवान आमकां वोंपलां दिलां तें करूंक वावुरतलें जाल्यार आमी शांतीची मनशां जावंक ह्या समाजान आमच्या खासगी जिवितान शांती स्विकारूंक आनी शांती फुकोट धेणे कशें दिवंक त्याच जेजू क्रिस्ताचो सांगात आदार आमी मागुया म्हणून आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो पिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता तोर आमकां तुज्या उदार काकुडतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोशियत आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही सावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी सोम्या तूं म्हजेर दवरूंकचें म्हाका पावना पूण तुज्या म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावुया D26 म्हाका फावो न्हय सोम्या पान 60 आनी 1 D26 पेज 61 म्हाका फावो न्हय सोम्या येवंक चिंताय तुका Oh
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, बागियोन बार्नाबास तुझ्या दोरदुताच्या परबे दिसा ह्या पवित्र जेवणान सासणीक जिविताची खात्री तुवें आमकां दिल्या. जें आमी आतां कोणांनी समोरमता तें दैवीक जिवीत आमचें पयण सोमतोच स्वर्गी मोहिमेन भोगूंक आमकां पावय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो आम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिसाच्या शेवटाचे गायन आमी गावुया. यू 30 आनी 3 जैतिवंत आमचो देव, पान 248. यू 33 पेज 248. भावा भयणीनो येया, पियाच्या वासकी मोगरा, सगळी बरोबर उठून आल्यो पेटाचो क्रिसा, जय दिवता आमचो देव, जय दिवता आमचो देव, जय